एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान महत्वाचे विधान केले। एसटी आरक्षणाचो मुद्दो आपण केंद्र सरकारा कडेन मांडला। हो विषय बेगीनूच तडीक लागतलो। फक्त काय कायदेशीर व्हेरिफिकेशनाची प्रक्रिया उरल्या आणि ती पुराय जातकीच हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। जाल्यार मंत्री तवडकार सांगता 15 दिसां भितर एसटीक आरक्षण मेळटलें म्हणून। पळयात पुऱ्या बातमी। माझे कडल्यान हांवें ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक रिएक्ट सांगला आता तितले बेगीन फुडें वचपाक जाय एसटी रिजर्वेशन म्हाका दिसता तेंचे लिगल व्हेरीफाय करता जाता तितले बेगीन करतले आमी विश्वास आसा। पुराय खात्री आसा एसटी रिजर्वेशन विशय आसा न्ही तो फुडल्या 15-20 म्हयने भितर विशय पूर्ण रिजर्व असेंब्ली सिटा ज्या तरेन हांव फॉलोअप करता पूर्ण माननीय मुख्यमंत्री पार्टीचे अध्यक्ष वयर सेंटरचो हांव फॉलोअप करता त्यामुळे पुराय खात्री आसा की जातलें। मेगा मेळावो तुमी कित्याक करतात जातले जर मेगा मेळावो करता 13 तारखेर काय जे विषय आसता पळय त्या विशय जावप महत्वाचें करून घेवप महत्वाचें त्याच जे प्रयत्न करपाक जाय ते 100% प्रयत्न हांव करतलो आणि जातलें म्हणून पुराय कॉन्फिडन्स जातले म्हणून जातलें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा। सो असेंब्ली सिटा येतली ती असेंब्ली सिटा मेळटली जातले जाल्यार इतल्या बेगीन इतलो प्रोसेस जातलो सर त्या म्हयन्यात जातलो म्हणटा तुमी समजा फुडले 15-20 म्हयने जर जाले आसत जायत न्ही ते 2 म्हयने प्रोसेस जावपाक व्हडली कठीण जायना।